सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक हे आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट भेटयता देवाक दिन वासून एलेक्स फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरे इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वासून नेराया कॉस्ता आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ताचे पासत मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया वेलंकी कॉस्ता आपलो जल्माचो दीस मनयता. आमची कुमन्यावाची तयारी करतल्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागुया. ह्या दिसांनी आपली लागशिल्ली तयारी ती करतात. देवान तांची तयारी बरे भाशेन करूंक आनी जेजूक काळजान घेवंक ती तयार जावंक तांचे पासत मागुया. आयज अर्थ डे. आयज अर्थ डे मनयता आसतना किरीत भाशेन आमचे सृश्टी पासत आमी मागुया. भोव करून दुखवल्ली आसा, कोश्टवल्ली आसा, घायाळ जाल्ली आसा आमची सृश्टी. तर मागुया आमचे सृश्टी पासत आनी जे कोण आमचे सृश्टी राखूंक वावुरतात तांचे पासत मागुया. जे कोण आमचे सृश्टीचें निसंटन करतात वेगवेगळे भाशेन देवान तांची मनां उजवाडावंक आनी ह्या निसंटनांतली तांकां बंद करूंक किरीत भाशेन आमी देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. भिवू नाकात, हांव तो अशें सोमी दर्याचेर चलून येतना आपल्या शिसांक आश्वासन दिता. दर दिसाक आमच्या जिवितान आमकां भिरांत येता तेन्ना, संकोश्टाक सांपडटात तेन्ना सोमी आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां आश्वासन दिता. ह्या सोम्याक आमच्या सांगाता आमी व्हरतना सगल्या तुफानाक, सगल्या आडकुळींक आनी सगल्या वायटाक आमी फुडो करतना आमी उदीक बोडवून जावंक आमकां ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून मुगडुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो वो सगळ्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलें आनी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं केल्याय. तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर दयेर दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबाड दवरता देखून
खरी स्वतंत्रतायेन सासणाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपटे सेवेंत तांच्या विद्वांचेर विसर पडटालो. हे खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी बाबा भयणीनो तुमच्या मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जानवायेन भरलोल्या 7 जाणांक वेंचून काडात. हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगडच्या कामाक लायतल्यो. ही येवजण सगळे सभेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इस्तेवाक वेंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकाराक, निकोनोराक, तिमोनाक, पारमेनासाक आनी अंत्योकेच्या नोशिसा निकलावाक. हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोल यादनिकांनी पुर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. परतून म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचें उला सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोडगितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची, नीत आनी प्रमाणीकपणाची, हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मनांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोडाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. उडगार. सोगटा सर्वांच्या रोसणारा जेजू दयाल सोडवणारा आमचे खातीर कुर्सार मेलोय. मोहिमेन पुनर्जीवन जालोय. Alleluia, 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 Alleluia,
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सांज जातूस शीस दोर्याशी गेले, एका ओड्यार चोडले आनी काफारनावांत वचूंक दोर्या उतरूंक लागले. जेजू तांची सोशी पावच्या आदीं काडूंक जालो. जुणजुणीत वारो सुटलो आनी दोर्या उचांबोळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटरांची वाट तांडून काडटूच तांणी जेजूक दोर्याचेर चलता आनी ओड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां बेन दिसलें, पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो, भिवूं नाकात. तेन्ना ते ताका ओड्यांत घेवंक करताले, पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक ओडे लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मनशाच्या जिवितांत जेन्ना विस्वास आलता दोलता संकोश्ट येतात तेन्ना जायते फावटी कडेन देवाचेर आमी दुबावता आनी दुबावी मनीस सदांच आपल्या संकोश्टांनी देवाक शेणटा. जिवितांत आमकां प्रश्न येतात, जिवितांत अडचण्यो येतात, जिवितांत दुखाचे संकोश्ट आमचेर पडटात तेन्ना देवाचेर घोडये आमी जायते फावटी खोलपोता, देवाक आमी शेणटा, देवाक आमी जायते फावटी म्हणटा कित्याक म्हणून हे प्रश्न, कित्याक म्हूण हे आटेविटे, कित्याक सायबा म्हजे तुवें ह्यो सगल्यो वायट वस्तू धाडल्यो. पूण देव आमचें सगळें अशें करिना. देव मोवाड, देव उदार आनी देव आमचो मोग करता. आनी हाका लागून देव दर दिसाक आमी अदीक आनी अदीक बरेपणान जिवचे, आमचे सगळें अदीक बरी वस्तू जावचे म्हूण देव सिद्ध करता आनी थावे करता. आयच्या दिसाक आमी शुभ वर्तमानांत आयकता, शीस ओड्यान चोडले आनी काफारनावांत वचूंक ते दोर्या उतरूंक लागले. आनी जशे ते वेताले बाबा भयणीनो, ते थंयसर पावच्या आदींच तांणी जेजूक पळयलो. 2 वस्तू शिसांच्या जिवितांत आसल्यो. पयले सैमीक जिवितांत भायल्यान सगलो काळोख आसलो, काळोखी रात अशें सुरवातेकूच आमी आयकता. म्हणटकूच जुणजुणीत वारो सुटलो आनी दोर्या उचांबोळ जालो. म्हणटकूच पयले सुवातेर काळोखी रात म्हणटकूच भायल्यान सैमीक जिवितांतूच पयले सुवातेर काळोख तांच्या. उत्मीक वाटेनूय ते काळोखांत आसले, कित्याक जेजू कोण तो तांणी आजून अणभवूंक नासलो. देवाचो पूत तो देवान ह्या संवसारांत पाठयला, आमची सोडवण करूंक तो दिसपोटी वावुरता. दर एका प्रवचनान आमचे जिविताची नवसुर्णी करूंक आपल्या उतरा वरवीं तो आमकां सोडूंक सोदता, पातकांतली आमकां मेकळी करूंक सोदता, आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफोड करूंक सोदता. हाचेर तांणी लक्ष घालूंक ना. म्हणटच सैमीक वाटेनूय काडूंक, ओत्मीक वाटेनूय काडूंक. आनी असले वेळार जेजू दोर्याचेर चलून येता तो ते पळयतात आनी ते घाबरतात, कित्याक तांकां दिसता तें भूत, हें आनी खंयचें भूत आयलें काय म्हणून त्या वेळार ते सगळेच घाबरतात. आनी जेजूची आश्वासनाची उतरां ते आयकतात, हांव तो, भिवूं नाकात. दर दिसाक हे शीस जेजू सांगता आसले. जेजूक अदीक तांणी अणभवूंक जाय आसलो, न्हयच आपल्या सैमीक वाटेन पूण ओत्मीक वाटेन तांचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूचेर विस्वास दवरून तांचें जिवीत दर दिसाक जेजू सांगता ते शिकवणे प्रमाणे चलूंक जाय आसलें. पूण खारवी ते आसले. जिवितांत दिसपोटी आपले वेवसाय करूंक, आपलो धंदो करूंक ते वावुरताले. म्हणटच तांकां पडूंक नासलें जेजू कितें प्रवचन करता हाचेर नियाळ करूंक तांकां वेळ नासलो.
आपल्या संकोश्टांनी जेन्ना येतात तेन्ना सोमीशी येवन ते म्हणटाले सोम्या अशें अशें जालां कितें करचें. जेजू तांकां तांच्या प्रश्नांक जबाब दितालो. पूण ह्या सोम्याक अदीक खोलायेन अणभवूंक आपलें जिवीत नवसरूंक जायते फावटी घडयेक शीस फाटीं उरले. आनी असल्या वेळार दर्याचेर जेजू चलता तेन्ना खरेंच तो देवाचो पूत. ताचें सगळें घडूंक येता, कित्याक सगळ्या सृश्टीचेर सगळ्या ह्या पृथ्वीचेर आसलेल्या वस्तूंचो अधिकार ताका आसा म्हूण ते विसरले. आनी जेजू तांकां म्हणटा हांव तो भियो नाकात. म्हणजे संकश्टां वेळार, अडचण्या वेळार, आडकुड्या वेळार, वादळ मोड येतात त्या वेळार सोमी आमच्या सांगाता आसा. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान अशेंच जाता. अडचणी येतात तेन्ना, आडकुडी येतात तेन्ना घडयेक आमी आमचें जिवीत संकश्टाक सांपडटा तेन्ना आमी आमच्या जिवितान हांगा थंय बाबा भयणीनो झुपाटे मारता, आमी घडये हांगा थंय वेता, हांगा थंय प्रश्नाक सांपडटा म्हूण ते सुटावे करूंक आमी हांगा थंय भोंवता. दर दिसाक हांगा देवोत्सव जाता आनी खंय मिलाग्री जातात हें आयकता तेन्ना आमी थंय वेता आनी समजता आमचेंय सगळें तशेंच जातलें. ना, जितलें आमी खोलायेन जेजूक अणभवूंक वावुरतले, जितले देवाच्या उतराचेर आमी नियाळटले, जितलो देव आमच्या सांगाता भोंवता चलता, आमच्या सांगाता आसा म्हूण हें आश्वासन आमी घेवन भोंवतले तेन्ना दर एक घडी, दर एक वस्त आमच्या जिवितान भाव भयणीनो दुसरी जातली, वेगळे तरेन आमी पळोवंक पावतल्या, ओत्मीक वाटेन आमी गिरेस्त जातल्या. आयच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. संकश्टाच्या वेळार सोमी आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां भावार्थ अदीक खोलावंक संकश्टाच्या वेळारूच न्हय पूण दर एक घडयेक सोमी आमच्या सांगाता चलता, भोंवता, उठ्ठा, न्हिदतना आमी चलता भोंवतना तो आमच्या प्रश्नांत वांटो घेता, आमच्या सांगाता आसा म्हूण हो जिवो देव दर दिसाक आमचें सगळें भोंवता म्हूण आमी अणभवूंक आनी ताका दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरूंक आमकांय आनी दर एका क्रिस्ती बाबा भयणांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. बेटने गीत घेऊया C43 पेज 46. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या चांगले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र चलीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बले वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूक फावो.
ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुनरुदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेसू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बाबार्थ्यांक उगडलीं दारां सोर्गीची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोग दोलबाग निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पो तूं, सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सय, सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोड. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बिचारनी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच तांणी काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भुक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई संगतीत चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरतान सूर काडी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस. संकश्टाच्या वेळार अडचण्याच्या वेळार उदीक करून आमी आमकां दुखयता तांकां बक्षूंक
आयतें मन दाखोवंक आनी तयार आसूंक जेजून आमकां प्रार्थना शिकयलां. खोतकोत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थना सुखणी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या शे नांव पवित्र जावं. शेराज आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवादय करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी बरोवशान उतरेक आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमाण तिका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमचे कागद को देवाचे शले संवसाराचे पाप काडटले आमचे कागद को देवाचे शले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आयज सृश्टीचो दीस अर्थ डे आनी आमच्या तरणाट्यांनी बरोसो कार्यक्रम आयज सांजेर तयार केल्लो आसा. रेजिस्ट्रेशन फॉर्म्सूय बीन सगळ्या ग्रुपांचेर धाडलेलीं आसा. तुमी रेजिस्ट्रेशन करचें म्हूण मागता, कित्याक त्या प्रमाणे ती आपली तयारी करतलीं. जेवणाचोय बंदोबस्त करतलीं. सादें जेवण, शीत कडी, नुस्तें आमच्या सृश्टींतलें तरणाट्यांनी तयार केल्लें. ह्या पासत तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. वेगवेगळे कार्यक्रम आसात. तातूंत टी शर्ट पेंटींग आसा तें 6 वरांचेर जातलें. मीस इंग्लिश मीस सुरू आसतलें. पूण जी कोण टी शर्ट पेंटिंगान भाग घेतात तांणी 6 वरांचेर हाजीर जावचें. आमचो कार्यक्रम सारको 7 वाजता मिसा उपरांत सुरू जातलो. तर सगल्यांनी तुमी तातूंत भाग घेवचो. वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स दवरलेले आसात भुरग्यांक तशेंच वाडलेल्यांक. तर मागता सगल्यांनीच रेजिस्ट्रेशन करूंक. कितें भाशेन आमकां हो आंकडो कोडूंक, नंबर कोडपाक. तशेंच आयज अर्थ डे मनयता आसतना आमच्या जनावरां पासत, सुकण्यां पासत जायत्या जाणांनी तुमी कडेन उदक भायर दवरलां तुमच्या घराचे भायर. जरी तर दवरूंक ना जाल्यार आयज हो एक सयेक घेवचो. सगल्यांनी आपल्या घरा भायर जनावरां आसात तांचे पासत, सुकणीं आसात तांचे पासत उदक भायर दवरचें. कित्याक गरमी खूब वाडलेली आसा. सुकणीं वयर तावन बेश्टीच अशींच गरमेन मरोन पडटात सकयल. उदक उणें जाल्लें आसा तांचे पासत. तर तुमच्या घरा भायर ही एक ल्हानशी करणी करची. तुमच्या झाडांकूय आयज इल्लेशें उदक दिवचें. आनीक झाडां रोवपाक आतां पावस सुरू जातलो तेन्ना झाडां रोवचे पासत आदी फुडेंच आमी निर्णय घेवया. जाता जाल्यार थोडोसो आमचो डेयली फंड जो आसा तो काडून कुशीन दवरुया. आनी कोणाक कडेन दिवपाक गरज ना. तुमीच काडून तुमचेच लागीं दवरपाक जाता. आनीक आतां जेन्ना पावस पडपाक सुरू जातलो तेन्ना वेगवेगळे तरेन आमच्यान हीं झाडां रोवन आमची सृश्टी राखूंक जाता. सगळीं आमी ह्या सृश्टीच्या दिसाक एक एक ल्हान ल्हान इनिशिएटीव घेवंक तयार जावया. आयज सांजेर सगळीं हाजीर जावया. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F15 पेज नंबर 92. मोसो पाटलो कोरू तुजी कुशी साल्या तुजो कुरी सोबा सोले मोचे पाटल्या Sasna